प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा म्हत्वाची पयली चीट 1 ते 17 पर्यंत. आनी आमी आयज पयलें देवाचें उतर आयकोया आनी ताजे उपरांत त्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. जेजू क्रिस्ताची वंशावळ ही हांवेसर एक अब्रामाच्या पुता दाविदाच्या पुता क्रिस्ता जेजूचे हे वंशावळीची शिवडी. अब्राम इजाकाचो बापूय, इजाक याकोबाचो बापूय, जाकोब जुदासाचो आनी ताच्या भावांचो बापूय, जुदास फारेसाचो आनी जाराचो बापूय, तांची आवय तामार. फारेस एझरोनाचो बापूय, एझरोन आरामाचो, आराम अविनादाबाचो, अविनादाब नाशोनाचो बापूय, नाशोन सालमोनाचो, सालमोन बोआजाचो बापूय, ताची आवय राहाब. बोआज ओबेदाचो बापूय, ताची आवय रूथ. ओबेद जेसेचो बापूय, जेसे दावीद राजाचो बापूय. दावीद सोलोमोनाचो बापूय, ताची आवय उरियासाची पोतीन. सोलोमोन रोबोआमाचो बापूय, रोबोआम अबिजाचो, अबिजा आसाचो, आसा जोसफाताचो बापूय, जोसफात जोरामाचो, जोराम उजियाचो, उजिया जोतामाचो बापूय, जोताम आहाजाचो, आहाज हेजिकियाचो, हेजिकिया मनासेचो बापूय, मनासेस आमोसाचो, आमोस जोशायाचो, जोशाया जेकोन्याचो आनी ताच्या भावांचो बापूय. हे बाबिलोनाच्या परदेसाच्या काळार जल्मले. बाबिलोनाच्या परदेसा उपरांत जेकोनिया सालातिलाचो बापूय, सालातियल जेरुबाबेलाचो, जेरुबाबेल अबियुदाचो, अबियुद एलिकिमाचो बापूय, एलियाकीम आजोराचो, आजोर जाडोकाचो, जाडोक अकिमाचो बापूय, अकिम एलियुदाचो, एलियुद एलियजाराचो, एलियजार मातानाचो बापूय, मातान जाकोबाचो, जाकोब बापूय जुजेचो, हो मारियेचो पोती. हिणे क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक जल्म दिलो. म्हणटोच सगल्यो पिणगा मेळून हिशोब असो. अब्राहम थावन दाविदा पर्यंत 14 पिणगा, दाविदा थावन बाबिलोनाच्या परदेसा पर्यंत 14 आनी बाबिलोनाच्या परदेसा थावन क्रिस्ता पर्यंत 14. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी हे शिवर्तमान जेन्ना आमी आयकता, आयज कितें आयकता? जुजेचो बापूय, अब्राहामाचो बापूय, आचो बापूय, ताजो बापूय म्हणून हें आमी आयज देवाचें उतर आयकता. आनी आयज जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकता, चड करून आमी हें देवाचें उतर चड आयकना आनी आमी वाचिना. कित्याक? इतले मनशांची नांवां आसात थंयसर. अब्राहामान थान जुजे पर्यंत आयज आमी जें देवाचें उतर आयकलां, हे जेजू क्रिस्ताची वंशावळ ही. आनी भाव भयणीनो, आमी सगळीं जाणो की जेजूचो बापूय जुजे नासलो. जेजूचो बापूय जावन आसा स्वर्गीचो बाप. आंकवार मोरी कशी कोरबेस जाली, परबेस खंय जाली ती जेन्ना ते आंज बोडवो गाब्रियल तिचे कडेन येयलो आनी तिका सांगलें तूं जातली जेजूची आवय. तेन्ना तिणें कितें म्हणलेलें? तिणें म्हणलें, जावं तुज्या उतरा प्रमाणे. हांव तुज्या उतराचेर सत मानतां. जें देवान तुका आंज बोडवेलाक सांगता, देवाच्या उतरा प्रमाणे जावनी. आनी त्याच वेळार पवित्र आत्म्या उदेशी आंकवार मोरी कोरबेस जाली आनी जेजू बाळाक आपल्या कुसव्यान ती जल्म दिवपाक पावली. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आयचें शिवर्तमान आयकता, आमी समजता की हें सगळें जें बरयलां हें जावन आसा जेजूचो, हें सगळें जावन आसा जेजूचे वंशावळीन. ही ज्यो शिवडी आमी आयज आयकल्या, ही शिवडी फकत मनशांची. आमी जाणो की जेजू मनीस न्हय,
तो देव जावन आसलो, पूण ताका ह्या संवसारान येवपाक जायलो जाल्यार ताका जायलें एका बायलेची कुसवो ताका जोम दिवपाक, ताका कुसव्यान जोम दिवंक जायलो. आनी आंकवत मोरेन जेन्ना वय म्हणलें देवाच्या उतराक, तेन्नाच की बाळका जेजूक ह्या संवसारान येयलो. भाव भयणीनो, आब्राहम थान जेन्ना ही आयची शिवर्तमान बरयलां, आमी पळयता की जेन्ना आदामान तें पातक केलें, सगल्या मनशा कुडान तें पातक आपणान घेतलें. कित्याक आदामान थान आयज पर्यंत जो मनीस ह्या संवसारान जोम दिता ताका तें आदामाचें पातक फावो जाता. पूण जेन्ना आमी ह्या जेजूचेर आमी बावर दवरता, जेजूक आमकां आमचो धोनी सोमी मानता, तेन्ना आमी जेजू भाशेन जो जेजू ह्या संवसारान येयलो, तो जुजे वरवीं येवंक ना, तो मनशा वरवीं येवंक ना, तो आयलो पवित्र आत्म्या उद्देशी. आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता, देवाचें उतराचेर बावर दवरता, जेजूक आमचो सोमी दोनी आमी मानता, तेन्नाय आमी फकत आमच्या संवसाराच्या पांय मायची भुरगीं जायना, आमी त्या वेळार सुर्गीच्या बापाची भुरगीं जाता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकता, आमी वाचतले हांव, जेन्ना आमी मिसाक वेतले हांव हें वाचतले हांव, पूण आमकां गरज ह्या उतराची सजमणी मेळपाक. कित्याक जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता, जेजू आमचो सोनी आनी दोनी मानता, तेन्ना आमी जेजू भाशेन सुर्गीच्या बापाची भुरगीं जाता आनी आमकां सगळें देवाचें सुर्गीच्या बापाचें फावो जाता. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, हें देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरुया, जेजूक आमचो सोमी दोनी मानून आमी तेजें उतर पाडुया आनी खरें देवाची भुरगीं सारकी आमी ह्या संवसारान जिवन आमी एक दीस स्वर्गाच्या राज्यान सगळीं एकामेकाक जेजू बरोबर मेळपाक हें आमचें मागणें जावनी. आयज तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक, तुमकां तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस म्हणटा.